नाखेरी बेतूल वाठारात फाटल्या वर्सा आर्म्स एंड एम्युनिशन गुदावांत स्फोट जाल्लो। हे प्रकरण कोर्टात लेगीत पाविल्ले। बंकरात उरिल्लो म्हाल पावसा आदी खाली करपाचो आदेश न्यायालयान दिल्लो। मात अजून मेरेन ह्या सुवातेर आशिल्ल्या बंकरात बारूद तशेंच आशिल्ल्यान थळाव्यांनी जिवाचो हुस्को उक्तायला। हांगा फकत दुखलादुखलीचें राजकारण चल्ला। गोंयच्या जमनींचो पुरायपणान गैरवापर चल्ला। आता परत स्फोट जावन कोणाच्या मरणाची वाट पळयता वय। लोकांचो जीव फकत 2 लाखांचोच। आमच्या वाठारात असल्यो घडणुको परत खपोवन घेवचे ना। आमकां ह्या त्रासांतल्यान मुक्त करचे। थळाव्यांचे सरकाराक गाराणे। मी म्हणटाले एम्युनिशन आसा, पयलीं ताणी एक बांदिल्लो आनी आतां 2 बांदल्यात। एक फुटलो, एक कसो आसा, ताकाय परमिशन ना। जाल्यार आज पळय गव्हर्नमेंट रिपोर्ट सगळी शेकां काय किंवा क्लब सील केल्यात इलिगल म्हणून बेकायदे। हे कित्याक जावना अजून? तातूंत तो माल काडूना कित्याक? होच प्रश्न कलेक्टराक विचारलो। कलेक्टर कितें बरोबर तशें तें काडपाक जायना म्हणटा, ताका ऑथॉरिटी आसता। कोण ऑथॉरिटी? जाल्यार आमकां ऑथॉरिटी कोण तें सांगपाक जाय न्हू कलेक्टर। कोर्टान दिलें सुद्दां जाल्यार तें जायना, कित्याक जायना? म्हळ्यार हातूंत कितें तरी आसा की कलेक्टर करपाक शकता, पूण आमकां नॉलेज मेळटा तशी कलेक्टराक एक वयर आसता आपूण वयलो, पण ताजी पळय ऑथॉरिटी आसता आपूण वयलो आनी सांगलें की तूं ताजें कांय एक्शन घेवपाक शकपाना। म्हळ्यार आज अशें जाल्लें आहा, दिल्लीवाले येतात गोंयांत, पयलीं जमीन घेतात आनी आपणाक जाय तें करतात आनी फाल्यां जर ताजें कितें केलें जायत तो दिल्लीच्या सरकाराक गोंय चलयता। गोंयच सरकार गोंय चलयना हें आज आमकां सिद्ध जावन येता। आतां हीच गोश्ट अशी तरी की तो नॉर्था क्लब काडलो पळय, क्लब बंद करपाक, थंय सरपंचान आनी पंचायतीन ताका नोटीस काडली, बट पंचायत डज नॉट हॅव ऑथॉरिटी टू डिमॉलिश। पंचायत हॅज टू सेंड इट टू द कलेक्टर। कलेक्टर हॅज टू डू इट, डायरेक्टर ऑफ पंचायत हॅज टू डू इट। पंचायत डायरेक्टर काडटा, कलेक्टर धाडटा। कलेक्टर म्हणटा आपणाकडे मशिनरी ना, कोणाकडे मागपा मशिनरी? सो द होल सिस्टम हॅज टू बी चेंज। बट द सिस्टम इज सो दॅट आमच्या ह्या सिस्टमा भितर कशेंच पास जावंक शकना, फकत दिल्लीकार पास जावंक शकतात। बट जे दिल्लीकार उलयता ते जाता काय ना, 2 लाख मेळटले। 2 लाख मेळटा न्हू, अजून गोंया कोणी मेल जाल्यार 2 लाख मेळटात आनी जखमी जाल्यार पण 1 लाख मेळटा। जालें काबार, केस बंद। बट दिल्लीकार म्हणटा 2 लाखा पळय आपण आनी 1 लाख काबार। ही अस्थिती अशी जाल्ली आसा आज गोंयांत। 2 लाखाचो जीव गोंयक रावता कोणूय मोर। आम्ही इनिशिएटिव्ह आमचे बॉडी मिटिंगेक आम्ही एक ठराव घेतलो की तांकां डिमॉलिशन लेटर काडपाक आनी वी हॅव ऑलरेडी डन आवर पार्ट। आनी जेन्ना जो ब्लास्ट जालो तेन्ना आयज पर्यंत आमी अंडर दॅट ट्रॅक, म्हणजे आमी तांकां पळयत आसा तेंगे ते प्रोसेस आनी तांकां डिमॉलिशन सयत काडून सयत तें डिमॉलिशनूय करूंक ना म्हणून म्हणजे तांचे फर्दर कारवाई आसता पळय, हेड्स आसता पळय, तांच्यांनी तांचे कांयच करूंक ना। अजून पर्यंत ते तशेंच आसा। हांव म्हाका ते कोणाच्या दबावान ते थंय आसा थंय, बट इट इज इलिगल। पंचायत हॅज नॉट गिवन एनी परमिशन। प्रिवियस पंच मेंबर्स जावं सरपंच पयलींच आशिल्ले आनी आतां आमी आसा आमची बॉडी, आमी तांकां कसलीच परमिशन दिवना। आमी मुखार वी विल टेक एक्शन नाव सिन्स डिमॉलिशन इज बीन रिमूव्ड, द कोर्ट ऑर्डर इज ऑलरेडी गिवन टू देम। तरी आसतना ते आपले प्रोसेसान चालूच आसा, ते बंकर्स थंय दवरपाचे, तांचे ते स्टोरेज थंय दवरपाक, जाल्यार वी विल टेक, पंचायत विल टेक अ एक्शन ऑन इट। गोमंतक टीव्ही खातीर भीमा पाटील।